हो आमचो एक ल्हानसो ग्रूप रेवोल्युशनरी गोवन्स. आयज आमी हांगा इतल्याक लागून जमला की हे फाटल्यान तुमी जे पेंटिंग्स पळयता, जे कार्टुनिस्ट आमचो फेमस मारियो मिरांडा हेणें काडलेले. येदो व्हडलो वर्ल्ड फेमस कार्टुनिस्ट आमच्या गोंयांत जल्मलो हें आमचें खूब व्हडलेंपण. आमी खूब लकी. तेणें मार्केटाक व्हडलें एक कार्टून काडून खूब शोभा हाडलेली. पूण एक दुर्दैवाची गोश्ट आसा की हांगा लोकांनी जेंकां आमचो कल्चर खबर ना, जेंकां मारियो मिरांडा हो कोण तो खबर ना, तेंच्यांनी ते पेंटिंगेचेर थुकोवन दवरला. आयज आख्खे पेंटींग ते कितलींशीं वर्सां जालीं ते थुकोवन तेजी थुकी इतली दाट जाल्ली की आमकां पळोवंक जायनासलें. मागीर आमी आयज थोड्या भुरग्यांनी मेळोन आमी चिंतलें की जर हे आमच्या कलाकारांक, आमच्या कार्टुनिस्टाक जर आमी वालोर दिवचें ना जाल्यार कोण दितले. म्हणून आमी थोड्या भुरग्यांनी मेळोन आयज हांगा हे दोनूय कार्टून जे आसा ते आमी क्लीन केल्ले आसा. ते क्लीन करच्या फाटल्यान इतलोच हें आसा की गोंयान आमचें गोंय, आमचे गोंयचें ट्रेडिशन, आमच्या गोंयचें कल्चर, आमच्या गोंयचे कलाकार हांकां वाचोवपाक लागून एक रेवोल्युशन, एक चळवळ, एक क्रांती सुरू जाल्ली आहा. आनी ही क्रांती जी आसा ती अशीच आख्खे गोंयभर चलची. सगळ्या भुरग्यांनी फुडें येवचें. आमची गोंयची संस्कृती जी आसा, आमचें गोंयकारपण जें आसा तें फुडें व्हरचें. अशें बऱ्याच जाग्यांचेर गोंयच्या आर्टिस्टांचे पुतळे आसता, तेंची कार्टून्स आसता, तेंची पेंटिंग्स आसता, जेका दुसरे लोक वालोर दिवचे ना. पूण आमी गोंयकारांनी तरी मेळोन तेका वालोर दिवपाक जाय. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की ज्या जाग्यार तुमकां हे कार्टून्स, पिक्चर्स, पुतळे दिसता, आमचे व्हडले फेमस आमचे गोंयचे जे कलाकार आसा तेंकां प्लीज व्हॅल्यू दिवचो. तेंकां जाता जाल्यार क्लीन करचें आनी गोंयची संस्कृती आनी गोंयकारपण राखपाक तुमचो हातभार लावचो.